दाबोळे विमानतळ अधिकाऱ्यांनी दिल्या खोशयेची खबर। डिसेंबर मेरेन येवपी पर्यटकांचो आंकडो पोरूच्या आंकड्यांच्या सामको पावला लागी। इतलेच न्हू, डिसेंबराच्या मध्याक तातूंत जावं येता खंय वाढ। खरांनीच उणावला म्हादेचे उदक, ते विशीं कर्नाटकांतल्या अधिकाऱ्याकडेन उलयलाय बी, पूण गोंयची मदार कोर्टाच्या निर्णयाचेर दुसरी कसली तडजोड मान्य ना। प्रमोद सावंतान शुक्रारा केलें स्पश्ट। झेतान मनयतले 60वो मुक्ती दीस, देशभर करून दितले गोंयची संस्कृतीक वळख। मुख्यमंत्र्यान केलें जाहीर, हेर राज्यांनी जातल्यो मुक्ती संघर्षाची काणी सांगपी कार्यावळी। येवकार, हांव शिवेंद्र तारी। पळयात खबरो विस्तारान। कुडतरी पुलीस स्टेशना भायर व्हडलो बोवाळ जालो। कारणय तशेंच आसलें। कोळसो विरोधी आंदोलनांतल्या कांय आंदोलकांक चौकशे खातीर पुलिसांनी पुलिशें दाखयल्ले, देखून बाकीचो लोक खवदळ्ळो। सध्या चल्लेल्या कोळसो विरोधी आंदोलनाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानय भाष्य केलें। पळयात तेचें म्हणणें। कोळसो उणो करपाचें आपणे उतर दिलां। डबल ट्रॅकिंगाच्या विशयाचेर आपूण कोळसो मंत्र्याकडेनय उलयला। ताका विस्वासात घेवन मागीरच ह्या प्रश्नाचेर निर्णय घेतलो। शुक्रारा आंदोलनाचेर प्रतिक्रिया दितना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। पहिली गजाल सांगला हांवें 50% कमी करता म्हणून। दुसरें ऑलरेडी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिले की फुडल्या 8-10 दिसां भितर दे आर सबमिटींग द रिपोर्ट। तांच्यांनी जी परमिशन्स दिल्या, आतां दिसली कंडिशन्स कितें आसा, आतां थंय पोल्युशन्स कशें चल्लां हाजेर सगळ्यांचो रिपोर्ट जो आसा हो मागयला। म्हणजे निश्चितच मिनिस्टर येवच्या पयलीं तो रिपोर्टूय आमच्या हातांत आसतलो आनी ताज्या उपरांत हांव निर्णय घेवपाक शकता। ताका कळपाक जाय म्हणून सांगलां ते। लोकांच्यो भावना समजून घेवपाक कोणीच ना म्हणून ना, भावना समजून घेवकूच जाय न्ही रे। आमकां लोक निवडून दिता, लोकभावनेचो आदर करपाक जाय। म्हाज्या खंयसरूच ताका ना म्हणणें ना। लोकांक हांव तुका परत सांगता, म्हाका मेळपा खातीर जवळपास 60-70 भुरगीं आयिल्लीं सांखळे। हांवें तांकां सगळ्या, तुमी व्हिडिओ पळयला आसतलो, हांवें तांच्या सगळ्या प्रश्नांची उतरां वेवस्थीत दिलीं। त्याच्या बरोबर त्यांचे काही पेरेंट्स येयले। म्हाका एका पेरेंट्सान शेवटचो प्रश्न विचारला, तुवें आयकला जाल्यार खबर ना म्हाका। दोतोर हें तुवें सगळें सांगलें, हें आमकां कोणीच सांगना मरे म्हणपालें अजून पर्यंत। हें कित्याक कोण सांग? लोकांक समजून सांगपाक जाय। आमदाराक इलेक्शनाक वचूंक जाय म्हणटकीर तो लोक भावनेचो आदार करता, थंय वयता, लोकांक समजून सांगता। थोड्या जाणांक जर समजूनच घेवपाचें ना जाल्यार ताका आमी कशें कमी पडटले? तांच्यांनी ठरयलां, तेंच्यांनी अजेंडा सेट केला, जाल्यार आयकपाचेंच ना म्हणून। जेका समजता पळय तो थंयच्यान सायडीक सरता। डबल ट्रॅकिंगाच्या प्रकल्पाक विरोध करपी कांय आंदोलकांक कुट्टरी पुलिसांनी चौकशी खातीर आफयल्ले। तेंचेर एफआयआर नोंदयल्या। तेंचे विशीं लागणूक दाखयत कोळसो विरोधी हेर आंदोलकांनी शुक्रारा पुलीस स्टेशना भायर गर्दी केली। आंदोलकांचेर दाखल केल्ली एफआयआर फाटी घेत अशें आंदोलकांनी मागलां। संदेशान मुजाहिद कोर केला संदेश सांग। फर्स्ट थिंग हांवें तांकां सांगलां, आमी खंयचो स्टेटमेंट जावं कांयच बरोवन दिवपा ना। पीआय सांगता की आमी जितले लोक थंय आसलेले तांकां सगळ्यांक वळखता। आमचें म्हणणें इतलेंच की तुमी सगळ्यांक वळखता जाल्यार हे बारीक मनशाचेरूच कित्याक एफआयआर? आमचे थंय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले। इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमी कित्याक हाडूना? तुमी तांकां वळखना, आमी वळखता म्हणपालो, पण आमी तुमकां पयलीं वळखता खाता। आमकां म्हाका आनी अभिजिता इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पयलीं वळखता म्हणून आमचेर पयलीं एफआयआर केला म्हणटा तो। आमी एक लेटर केला तयार, जे लेटर म्हाका दिसता आतां आमी एसपी नाल्यार पीआयआर ते लेटर व्हरोंक दिवपा जाय। कित्याक ते मातसो त्या लेटराचेर आमी सायनी मारून सांगलां की हे एफआयआर क्वॉश करचे आनी हे एफआयआर फॉल्स आसात, फॅब्रिकेटेड आसात आनी ते 8 ते 10,000 लोक आसले। तुमी 6 जाणांचेर एफआयआर करता जाल्यार हे बायस्ड आसा, देखून हे एफआयआर तुमी क्वॉश करचे म्हूण आमी लेटर केल्ले आसा। सगळ्यांनी सायन मारल्या। म्हाका दिसता आमचे भितरले थोडे जाणांनी वचोन एसपी कन्विन्स करपाक ट्राय करूंक जाय की हे सगळे क्वॉश करचे आनी हे एफआयआर क्वॉश करचे बेसिकली। सो कितें दिसता तुमकां? गोवा 365 खातीर आल्तीनच्यान इर्शाद शेख, मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार आनी रमेश नायक रावत। दाबोळे विमानतळ अधिकाऱ्यांनी खोशयेची खबर दिल्या। त्यांच्या म्हणण्याप्रमाण डिसेंबर मेरेन येवपी पर्यटकांचो आंकडो पोरूच्या पर्यटकांच्या आंकड्यांच्या मानान सामको लागीं पावला। इतलेच न्हू जाल्यार डिसेंबराच्या मध्याक तो वाडूं येता। तशेंच दाबोळी विमानतळाच्या विस्ताराचे पब्लीक हियरिंग 4 डिसेंबराक दवरला। पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगला।
दाबोळी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाची मंत्र्यान आणि विमानतळ संचालक गगन मलिकान माहिती दिली. पळयत. Growing, leave aside the international part that varies time to time. Domestic tourist is flocking Goa and is going to flock Goa. We are in need of expansion of this terminal. That expansion is being done for a very small portion, 86 meters we are going to expand, just because for the basic reason that we want to make some internal changes in the terminal setup. We know domestic passengers are increasing, so we want our domestic security hold to shift to a larger area and international to be brought to a lesser area, so that we are in a position to take care of our guests in a better fashion, better manner. Now, right now I am having 64 check-in counters. I am coming up with more 32 counters, so that check-in is fast. Security checks are fast. We have put the ATRS. You see, earlier we used to clear 100 passengers in 1 hour. Nowadays we are clearing more than 250 passengers as average through ATRS, each ATRS. चलो की जे पब्लीक हेरिंग जातली कसले प्रोग्रामाक ती आमी पयलीं अपलोड करतले आमी केल्लें आसा. एअरपोर्ट हो एक्सपान्शन जो गोंयचो गव्हर्मेंट आसा इज होम टू कीप मोपा एअरपोर्ट ऑल्सो वर्किंग बट कंटिन्यू विथ दाबोली एअरपोर्ट एंड दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ कीपिंग दाबोली एअरपोर्ट फुडें उरपा खातीर. आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणांच्या वेळापत्रकाची विमानतळ संचालकान माहिती दिली. आधीच येतल्या विमानाबरोबर आनीकय काय विमानांक परवानगी दिल्ल्याचे तांणी सांगले. Slowly and gradually we are reaching to that level, and my assessment is that let's by 15th of December or so we may surpass it. As it is, I would like to share with you, as an average, every day I am getting more than 11,000 passengers arrival and departure. On weekends that number goes more than 13,000. 45 flights, 49 flights are operating, except Tuesday I got 36-38 flights. So when we resumed the operations, we have come a long way, and it was my strong belief since beginning that Goa is a state which is going to stand fast on its legs, and this airport has contributed into it. We are open, we have been open, we are open, we have received requests for 9 more flights. We have approved that. We are as far as latest SOP is concerned, only arriving passengers are being screened. Those who are having any temperatures which are beyond range, they are being dealt separately. So we do not have any such system wherein COVID test is mandatory. We are not going back to square one. And as far as international scenario is concerned, these are the decisions by those respective governments. It is in their wisdom, probably they are not that well equipped as we are equipped in India, and during the lockdown period we geared up our health services in such a good manner and made so many arrangements that we could take care of this COVID very firmly and in a very exemplary manner. So these are the governmental decisions. As soon both the governments agree, the flights are going to resume. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घ्यावे एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोडी रिसोर्सीस डिपार्टमेंट ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजी शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायक आणि एमपीटीच्या विरोधात पुलीस कागाळ नोंदयल्या. गोवा काँग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकारान शुक्रारा ही कागाळ नोंदयल्या. एमपीटी कडल्यान सुमार 1800 टन आयर्न ओर आदी बार्जीत आणि उपरांत कसलीच प्रक्रिया करिनासतना कंटेनर जहाजात लोड केलो, संकल्प सांगता. बंदरांतल्यान हे जहाज भायर वचचे आदी एफआयआर दाखल करची अशें तेणें मागलां. ह्या प्रकरणात आपूण जनहित याचिकाय घालतलो अशें सांगत ह्या वेव्हारात वापरिल्ली यंत्रणा ताब्यात घेवची अशें ताणें मागलां. आयज आमी एज अ सिटीजन्स ऑफ मुर्मो गोवा आयज आमी हांगा सगळे जाण येयलेले आसा आनी आयज जी आमी कंप्लेन फायल केलेली आसा आमच्या बोगदा पुलीस स्टेशना कडेन, जो आमचो PI आसा इन्चार्ज आसा ताच्या फुड्यान हांवें कंप्लेन दिल्ली आसा. ही कंप्लेन आमी 4 जाणांक मेन्शन केली आसा, 4 जाणांची नांवां घातली आसा. श्रीनाथ पै, कोडी रिसोर्सीस म्हणजे हो जो माल त्या बोटीक सप्लाय करता तो. मिलिंद नायक MN कन्स्ट्रक्शन स्टीवडोरिंग करता. डायरेक्टर ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजी ज्यांच्यानी ताका परमीट दिलेलें आसा, आनी द चेअरमॅन ऑफ MPT कित्याक तेज्या प्रिमायसिसच्या भितर चल्लेलें आसा. सो अंडर सेक्शन 154 CRP तेज्या अंडर आमी ही केस फायल केलेली आसा आनी इन डिटेल तांकां सगळें दिलेलें विथ प्रूफ
विथ फोटोग्राफ विथ ते परमीट लायसन्स जे तेंच्यांनी दिल्लेले आसा परमीट लायसन्स तेवूय तांकां लावन दिल्लेले आसा. हांवें PIक सिंपल विचारलें बाबा जेन्ना ते म्हणटा कितें बाबा तो ओर ई ऑक्शन जाल्लो आसा. ई ऑक्शन ओर म्हटल्यार कितें? ई ऑक्शन ओर म्हटल्यार फायनल प्रॉडक्ट जो ऑक्शन सगळो ताचो ग्रेड काडलेलो आसा तेजी टनेज काडलेली आसा आनी ती हाडून ते पोर्टान दवरता आनी तो माल व्हरता. समज हांवें एक ई ऑक्शनाक हायेस्ट बिडर जावन हांवें समज 3000 टन माल घेतलो आनी हांव जर तो एक्सपोर्ट करता जाल्यार त्या ट्रकान जेन्ना घालून आमी एक्सपोर्ट बार्जीन घालपाक व्हरता जाल्यार बाबा एका ट्रकाचेर पेमेंट जाता. 10 टन ट्रकान येयलो मागीर 3000 10 टन मायनस जाता. दुसरो ट्रक येयलो 15 टन येयले तो मायनस. अशी सिस्टम आसा. हांगा कितें जाल्लेलें आसा जेन्ना फायनल प्रॉडक्ट ते ई ऑक्शनाचो प्रॉडक्ट म्हणटा जाल्यार ह्या प्रॉडक्टाक स्क्रिनींग करपाची कशी गरज पडली, तो प्रॉडक्ट एस्कावेट कसो करचो पडलो. सो हांगा प्रश्न निर्माण जाता कित्याक जो माल थंयसून काडलेलो आसा जो माल कितलीशीं वर्सां MPT कडेन थंयसर कितें म्हणटा ताका स्पिलेज माल म्हणटा आनी लेफ्ट ओवर माल म्हणटा. जो MPTन माल पडलेलो आसता जेन्ना आनी तो माल MPT कितें करता टेंडर काडटा आनी कोणाकूय दिता. ते कितें करता तो सगळो माल काडटा स्क्रिनींग करता आनी एकी कडेन हाडून दवरता तेजी टनेज पळयता कितली आसा ती. मागीर ते गव्हर्मेंटाक कळयता डायरेक्टर ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजी आनी ते येवन थंयसर तेजो ग्रेड काडटा आनी ग्रेड जाल्या उपरांत फायनल जाल्या उपरांत ते ई ऑक्शनाक घालता आनी हायेस्ट बिडर जो तेका मेळ्ळें आसा. आनी मुरगांव PI म्हाका सांगलें आसा हेजेर बेगीनच्या बेगीन कारवाय. हांवें मुरगांव PIक एकूच सांगलें आसा बोट वयच्या पयलीं कित्याक बोटीन आमचो एसेट गेल्लो आसा माल गेलो आयन ओर भितर गेल्लो आसा. माल वयच्या पयलीं तेज्या पयलीं तेजेर कारवाई जावपाची आसा. ती बोटीक थांबून आमचो माल आसा तो परत घेवपाक. सो PI म्हटल्यार आपूण बेगीनच्या बेगीन तेजे भितर इन्क्वायरी करता म्हणून PIक हांवें तितलें सांगलें जितले तुका आनी एडिशनल डॉक्युमेंट लागता म्हाका फोन कर हांव तुमकां प्रोवायड करता. तुम्ही हेच्या बाबतीत कोर्टान वचपाच्या कोर्टान वयपाची ऑलरेडी तयारी दवरलेली आसा हांवें आनी तेच्या बाबतींत PIL फायल करपाची तयारी दवरलेली आसा आनी हांव PILूय फायल करपाचो आसा. मिलिंद नायक तयार आसा जाल्यार ह्या विशयाचेर आपूण ताका जाहीर चर्चेचें आव्हान दिता अशें सांगतना स्वताक भाजप मंडळाचे वावरपी म्हणून घेवपी मिलिंदाच्या मनशांचे सगळे आरोपय संकल्पान खोडून काडले. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन कितें बाबा इतल्या जाता तितल्या बेगीनच्या ती बोट वयच्या पयलीं कित्याक ती बोट वयपाची आसा वयच्या पयलीं बोट आमचो जो माल जो बोट त्या बोटीन घातलेलो आसा बार्जीनसून व्हरून MB तुंगा बार्जीनसून व्हरून 1965 तो माल आमचो परत घेवचो म्हणून हाडचो म्हणून हे आसा. ही म्हाजी चॅलेंज आसा तांकां कितें बाबा ही घे. आनी हे जे मंडल म्हणटा पळय तेंचे कोण हांव तेंचे कडेन उलोवपाक सोदना कित्याक ते सगळे तेजे चमचे जावन पडलेले आसा. हे चमचा तेजे ताका गट्स आसता जाल्यार काल एक चॅनलान डिबेटीक आफयलेलो मिलिंद नायकाक कित्याक येवना तो डिबेटीक. आयज ताका हांव परत चॅलेंज करता मुर्मगांवान बसून डिबेट करुया लोकांच्या समोर डिबेट करुया. तूं यो फुड्यान लोकांक एक्सप्लेन कर आनी हांव लोकांक दाखोवन दिता बाबा तुवें चोरी केला म्हणून थंयसर जशी तुवें नाफ्ता चोरून येयलेली नुसी नदीचे बोटीचे पयशे घाल्ले सेम तूं हांगा करपाक लागलेलो आसा आनी म्हणटा कितें हांव बिश्तो इश्यू करता. अरे हांव कित्याक म्हूण तुजे फाट इश्यू करतलो. म्हाजें काम एज अ ऑपोजिशनाचें काम म्हणून हांव हें काम करपाक लागलेलें आसा. आनी आख्खी आमच्या वॉर्डाच्या लोकांक मुर्मगांवच्या लोकांक खबर आसा जे MPTन काम चलता व्हील लोडर कोणाचें चलता तेजी चॅलेंज एक्सेप्ट करपाक म्हाका म्हाजो एक सादारण कार्यकर्तो तेच्या अगेन्स्ट बसून जिखून दाखयता हांव ताका. म्हाजो सादारण कार्यकर्तो बसतलो तेच्या अगेन्स्टान जिखून येतलो तो. सो ही तुका हांव ताका चॅलेंज दिता. सो तेजे असले मनशाचे असले बारीक बारीक लोकांचे चमचे मरे तेणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन क्लियर करचें बाबा हांव फोट उलयता जाल्यार चल. हांवें ताका चॅलेंज केलें आसा जर हांवें फोटी हेच्या भितर जर हांव कितें फोटींग उलयता जाल्यार हांव ताका आजुनूय सांगपाक सोदता बाबा हांव पॉलिटिक्सांसून संन्यास घेता. ताका प्रोटेक्ट करपाक लागून CM स्टेटमेंट करता कित्याक तो ई ऑक्शन माल येता. अरे CMाक जेन्ना क्वेश्चन केलो मिलिंद नायकाचो तो धंदो आसा स्ट्युडिओरिंग हें चलता तो म्हणटा कोणाचें कॉन्ट्रॅक्ट कितें आसा तें आपल्याक खबर ना. GOA365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. म्हादयचें उदक खऱ्यांनीच उणावलां. कर्नाटकांतल्या अधिकाऱ्यांक हांवें तें कळयलांय बी पूण कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पळयतात. दुसरी कसली तडजोड मान्य ना. आमी अवमान याचिकाय दाखल केल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शुक्रारा स्पश्ट केलें. गोंया खातीर म्हादयचो विशय भोव म्हत्वाचो जावन रावला. केंद्रात आणि कर्नाटकांतय भाजपाचेच सरकार आशिल्ल्यान आमच्या सरकाराचेर टिका जाता पूण ह्या विशयाच्या बाबतींत आमी गंभीर आसात. मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां. म्हादयच्या विशयाचेर केन्नाच भायर कोणाय वांगडा डिस्कशन करपाक आमी बसोंक ना. कोणी तेणे काडला बट आय हॅड नॉट डिस्कस एनीथिंग विथ हिम रिगार्डिंग द म्हादय. तेणे ताका हांवें स्पश्ट उतरान सांगलां एकाच उतरान म्हादयच्या विशयाचेर आमकां डिस्कशन कसल्याच बाबतींत करपाचें ना. आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंटाक आमी तयार ना. सुप्रीम कोर्टान आमी आमचो कंटेम्प्ट पिटिशन फायल केला. वी आर फर्म ऑन अवर कंटेम्प्ट पिटिशन
परत एकदा तांच्यांनी उदक सोडचें आनी ताज्या उपरांत तेंच्यांनी डिस्कशन सुरू करचें. तांच्यांनी एटलिस्ट म्हणजे तशें 2 गजाली हितून, एक जो म्हादय ट्रिब्युनलान जो एवॉर्ड दिल्लो तोच एवॉर्ड आमी चॅलेंज केला परत. एटलिस्ट म्हणजे कशें आसा, म्हणजे आमी जर म्हणटले आसत जाल्यार तो तरी तांच्यांनी उदक जे म्हाकाय खबर आसा की म्हादयच्या पात्रांतलें उदक जे पर्संटेजीन कमी जालां. हांवें त्या सिटी रवीकूय सांगलां, आमदार कर्नाटकाचो आशिल्लो, हें तुका हांव फक्त सांगता म्हणजे हांवें ताका पटोवन दिलां की उदक तुमी डायवर्ट केल्लें आहा. बट आमी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट उलोवप कांयच ना. त्या खातीर म्हणटा तूं तें उलयलें म्हणटा तेज्या कडेन उलयलो म्हणटलो. म्हणून म्हणटा म्हादयच्या बाबतींत आमी तेंच्या कडेन खंयच्याच बाबतींत उलयना. गोवा 365 खातीर आल्तीनच्यान इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसप. विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी. गोंय आपले 60वें मुक्ती वर्स मनोवपाच्या मार्गार आसा. कोरोनाचे संकट मतीन दवरून गोंय सरकारान 60वें मुक्ती वर्स दबाज्यान विविध कार्यावळी सयत मनोवपाची तयारी चलयल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ही माहिती दिली. वर्सयभर त्या निमतान गोंयांत कार्यावळी जातल्यो. ते खातीर सरकारान आयोजन समिती काडल्या. स्वता मुख्यमंत्रीच समितीच्या अध्यक्षपदार आसा. पयलो कार्यक्रम आझाद मैदानाचेर सांज वेळार जातलो. गोंयची संस्कृती आनी पर्यटन वाडोवपाचे नदरेन दरेका राज्यांत एक कार्यावळ करपाचो बेत आंखला. ते भायर दिल्लींत भासाभास चर्चा अश्यो विविध कार्यावळी जातल्यो. मुख्यमंत्र्यान ही माहिती दिल्या. 60वें लिबरेशन इयर हें साजरे करचें म्हणून सरकारान पयरच्या कॅबिनेटांत हो निर्णय घेतला आनी 60वें वर्स हें खूब व्हडा उमेदीन म्हणटा तशें पुराय वर्सभर जरी कोवीड आसलें, कोविडाचेर कंट्रोल येतलो, कोविडाचेर कंट्रोल दवरून वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा ते राज्यांत सेलेब्रेट करचे आनी ते वर्सभर करचे. म्हणजे 19 डिसेंबर 2020 पासून 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत. आनी हाज्या खातीर एक ऑर्गनायझींग कमिटी, मॉनिटरींग कमिटी जी आसा ही कमिटी काडलेली आसा. विशेश करून हांव स्वता त्या मुख्यमंत्री म्हणून त्या कमिटीचो चेअरमॅन आसा. पयलो सुरवातीचो कार्यक्रम जो आसा तो 19 डिसेंबरा दिसा सांजचो आझाद मैदान हांगासर म्हणजे गोंयचें कल्चर दाखोवपी असो सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतलो. तेज्या खातीर VVIP गेस्ट पळय आसतलो. अजून टील नाव इट इज नॉट फायनलायज, बट हो एकूच कार्यक्रम फक्त आत्तां फायनलायज केला. फक्त राज्यांनीच न्ही तर पुराय देशात मिनिमम प्रत्येक राज्यांत त्या कॅपिटलांत एक तरी कार्यक्रम जेणे करून कल्चर आनी टुरिजम गोंयचें हें प्रमोट करपा खातीर त्यांच्या राजधानीत आसत किंवा दुसऱ्या खंयच्या एखाद्या सिटीत आसत पुराय वर्सभराच्या भितर म्हणजे सगळ्या स्टेटीन 29 स्टेटी आनी युनियन टेरिटरी मिनिमम एक कार्यक्रम जातलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. प्रीमियर बॅडमिंटन लिगाचो 6वा सामनो फुडल्या वर्सा खातीर दुखल्ल्याचें शुक्रारा जाहीर केलें. कोविड-19चे फाटभुंयेर तो फुडें व्हेला. हो लीग डिसेंबराच्या निमण्या सप्तकांत दिल्ली, मुंबय आनी पुण्या जावपाचो आसलो. PBL हो वैश्वीक लीग 6 फ्रँचायझी टिमींचेर आदारिल्लो संघ. हो संघ घरगुती वा भायल्या सर्तींनी वांटो घेता. अंदू हे सर्तीचो 5वो सामनो 20 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी मजगती 4 शारांनी जालो. आयोजक सांगतात जानेवारी फेब्रुवारीत वॅक्सिन आयले जाल्यार तारखो नक्की जातल्यो. डेन्मार्क ओपन हो अंदू जाल्लो एकच आंतरराष्ट्रीय इव्हेंट. ताचे आदीं मार्चांत ऑल इंग्लंड सुरू जाल्लो. BWFन एशियन लीग फुडल्या वर्सा खातीर थारायला. एशिया ओपन 1 जानेवारी 12 ते 17 मजगती खेळटलो. एशिया ओपन 2 जानेवारी 19 ते 24 मजगती खेळटलो. BWF वर्ल्ड टूर फायनल 27 ते 31 जानेवारी मजगती. गोवा 365 ब्युरो. गोंय सध्याक सर्वसामान्य तापमानाचो अणभव घेता. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत चडीत तापमान सामान्यच असलें. मुरगांवांत चडांत चड 34.2 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उण्या 22.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची मुरगांवांतच नोंद जाली. उत्तर महाराष्ट्राच्या दर्यादेग वाठारांत 27 नोव्हेंबराक वराक 45 ते 55 ह्या वेगान वारें घुळू येता. जाल्यार दक्षिण महाराष्ट्रा खातीर हवामानाची खात्यान कसलीच शिटकावणी दिल्ली ना. राज्यांत सर्वसामान्यच हवामान. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत चडीत तापमानय सामान्यच. मुरगांवां चडांत चड 34.2 डिग्री सेल्सियसाची नोंद. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतय उण्यांत उणें तापमानय सर्वसामान्यच. मुरगांवां उणेंच उण्या 22.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद. गोवा 365 ब्युरो.
गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाचें अजून वॅक्सिन येवंक ना, देखून सध्या तरी जतनाय होच उपाय. दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.